नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमच्या वांगडा स्टुडियोंत एक अशें मानेस्त आसा जेंकां आमी ऑलरावंडर म्हणू शकतात. स्वता ते राजकारणांत वावुरतात, तशेंच ते BJP ST मोर्चाचे वायस प्रेसिडेंट आसा. तशेंच ते यूथ क्लब ऑफ मनोरा हेचे वायस प्रेसिडेंट आसा. त्या भायर त्यांनी तियात्र हे लोकांक मेरेन पावपाक जाय आनी ते कोंकणी आमची मायभास हिचो दर्जो आनी वाडपा खातीर आनी ती लोकांक मेरेन पावपा खातीर खूब त्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा. तशेंच कोविडाच्या वेळार सुद्दां ते आपूण स्वता लोकां खातीर वावुरलेले आसात. आमच्या वांगडा आसा एंथनी बार्बोसा. सर, तुमच्या ह्या कार्यावळीन स्वागत आसा. नमस्कार सर. तुमकां एक पयलो क्वेश्चन की तुमी सालसेटान आसून सुद्दां BJP कशी कितें जॉयन केली? हांव BJPन आसल्यार सपोर्ट करपा लागल्यार जाय तो पयलो. हांव म्हजो गुरू पॉलिटिकलांक BJPन म्हणटा तो राजेंद्र आर्लेकर. आतां तो गव्हर्नर आसा हिमाचल प्रदेशाचो. ते आमचे बरे इश्ट आनी ताका लागून आमी BJPक बरे मागपी आशिल्ले आनी हांव तेचोच ते BJP बारबर वचत रावलो. मागीर आमचो मनोहर पर्रीकार येयलो, तेणें आमकां मोटिवेशन केलें आनी आमी ते पार्टींत उरले. आनी म्हाका ती पार्टी सारकी लायक जाली, कित्याक डेव्हलपमेंटा वाटेन ओवरऑल प्रोग्रेस चोवपाक गेल्यार BJPन जायत केल्लें आसा, तितून दुसरे पार्टीन करूंक ना. ते पासून हांव BJPन रावलो. मोरिनो रिबेलो जे असेंब्लीक उबे रावलेले तेन्ना ते BJPन पयलीं गेल्ले आनी मागीर तांकां तेंच्यांनी अशें स्टेटमेंट दिलो की आपूण फॅमिली प्रेशरा खातीर BJPंतल्यान बॅकआउट जालो. सो तुमी BJP जॉयन जाले, बट तुमकां कितें फॅमिलीचो प्रेशर आसा? ना, म्हजी फॅमिली सारकी हॅप्पी आसा आनी म्हजे इश्ट मित्र, म्हजे भाव, म्हजे मिसीस, म्हजी आवय बापूय सगळीं म्हाका फूल सपोर्ट करता. आनी पळोवपाक गेल्यार गोंयान आनी पार्टी ना, फक्त BJPच आसा. पयलीं खंयच्या पार्टीन जिखोन येयल्या मागीर ते BJPनूय येता. सो दे नो ओन्ली BJP इज डुईंग द गूड जॉब. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी ताचे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर बरें काम करता म्हूण पयलीं तुवें सगळे धांवन BJPनूय येता न्ही. सर, आमी पळयतात की सालसेटीन BJP कसो चड पयलीं सपोर्ट नासलो, पूण हालींच्या काळान आमी पळयतात की सपोर्ट वाडला. सो हाव इट इज गोईंग की लोकां कडेन तुमी कशें पावता? कितकोन सपोर्ट जाता तो आनी सांगपा नाका. कितें आसता, जो रुलींग गव्हर्मेंट आसा BJPचो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो बरो करता म्हूण तुमी पळयलां सालसेटीन नावेली फर्स्ट टायम हिस्ट्री जाल्या. आमचे सारके ग्रासरूट कार्यकर्त्यांनी हांद मारून BJPक काम केलें आनी नावेली कमळ फुलयलें. तेच भाशेन आमच्या कुडतोरींतूय जायते, कुडतोरी, फातोड्डा, मारगांव, कुंकोळ्ळी आनी हे सगळे वेली हांगासर जायते कार्यकर्ते आमचे पार्टीचे काम करता डेली, डे टू डे. कुडतोरीक तर डे टू डे काम चालू आसा. आमच्या मंडलाची आमची डॉक्टर स्नेहा जायते काम करता. आमचो नीलकंठ, विन्सी क्वाद्रूस आनी अशे जायते आनीक जायते आसा. बबिता बोरकर, मागीर ज्योती नायक, मागीर धीरज, हे सारके कामान बुडलेले आसा, ते काम करीत आसा. सो लोकांक कितें जालां, गव्हर्मेंट जायते डेव्हलपमेंट करता ते लोकांनी पळयलां आनी लोक आतां BJPक येवपाक सोदता. म्हाकाय जायते फोन येता. आतां आनी थोड्या तेंपान जायते कुडतोरी BJP जॉयन जावपाचे आसात. आमचो एक प्रोग्राम आसतलो आनी आमी तितून तांकां इंडक्ट करतले. रेजिनाल्ड हे तुमचे सध्या कुडतोरीचे MLA आसात. सो तेंच्या बद्दल तुमचे विचार कशे कितें आसा? ना, लोकांनी तो हें आसा म्हूण ताका निवडून हाडला न्ही. आतां लोक वॉच करता ताका. 15 वर्सां जालीं, आतां 16 इयर्स चलता ताका. लोक पळयता आनी लोकांनी तेज्या पयलीं ताका 14,000 प्लस वोट पडलोली लास्ट इलेक्शनाक. हे फावटी ताका 9,000चे 8,000 समथींग पळयान ऑलमोस्ट 9,000 जालें. मागीर वोट पर्संटेज देंवत आसा. नेक्स्ट इलेक्शनाक पळोवया कितें जाता तें. सर, तुमी असेंब्ली इलेक्शनाच्या टायमार तुमी चड अशें म्हणजे मतांनी अशें पडोंक ना, म्हणजे पडले, बट तरी सुद्दां तुमी आपले सोशल वर्क हे चालू दवरले. त्या बद्दल मातशें सांगा. चोय, आमचे म्हाका पार्टीन तिकेट दिल्ली. आमचे गोंयचे प्रेसिडेंट आशिल्लो सदानंद शेट तानावडे सर, मागीर चीफ मिनिस्टर आनी हे सगळे पार्टीचे आमचे लिडर आसात ते, आनी म्हजेर फेथ दवरून म्हाका तिकेट दिल्ली. बट आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मातशा आमचे मंडल आशिल्ले ते एगेन्स्ट गेले, कित्याक तांकां थोड्यांकूय तिकेट जाय आशिल्ली आनी अशें करून ते म्हाका हें जालें. बट हांवें म्हजें काम सोडूंक ना. हांव पडलो म्हणून हांवें काम सोडूंक ना. नेक्स्ट डेजान काम चालू दवरलें आमी. हांव, आमची डॉक्टर स्नेहा भगवत आसा, आमचो नीलकंठ, आमचे विन्सी क्वाद्रूस, अशे जायते आमचे
आमचे ग्रुप आमचो BJP मंडळ जे आसा ते आमी काम करीत आसा लोकांचें. कोण येयले आमी केन्ना कोणाक परती धाडून आमकां कितकोन जाता ते भाशेन आमी काम करीत आसा. कोविडाची आमी महामारी पयली त्या वेळार लोकांचे सारके हाल जाल्ले. सो त्या वेळाचेर तुमी वेगवेगळे मेडिकेशन्स म्हणा किंवा फूड जेन्ना ज्या टायमार लॉकडावनाच्या टायमार फुडाची जेन्ना अवेलेबिलिटी कमी आसली त्या वेळाचेर तुमी लोकांक मदत केली. कोविडा टायमार मदत केली ती जाली ते आमचें कर्तव्य आसा. कोण गरीब आसता तांकां कितें दिवप. बट मेन म्हण ती हांव कोविडा टायमार कोवीड क्रिटिकल वॉर्डां आसतालो सारको. म्हाका डॉक्टर पासून म्हणटाले तूं हिंग रावं नाका तुका प्रॉब्लेम. म्हजो फ्रेंड सोंपलोलो बाबूश कुयेलो हो हॉस्पिटलान आशिल्लो. मागीर हांवें स्वताक आमचो मिलिंद बांदार तियात्रीस ताका घेवन GMCन वचपी हांव. ते भायर आमचो म्हजो आनीक एक बरो इश्ट दिनीश साडदिना म्हूण कुर्तोरीचो तोवूय ताकाय हॉस्पिटलान व्हरपी हांवूच. हांवें ताका बेड ना म्हणून हांगा घायल्लो आमच्या चिचिनी हॉस्पिटलान. थंयसान मागीर ताका आमी शिफ्ट करून तेजी सारकी परिस्थिती वायट जाली आनी ताका आमी मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडलो. आनी हे भाशेन कितें दिलां तें देवान सांगलां. आमी कितें लोकांक दिता तें पब्लीश करपा जायना. ह्या हातीन दिलें तें दुसऱ्या हातीन कळपा जायना. ते भाशेन हांवें जायतें काम केलां आनी जायत्या जाणांक बरें करून हांवें घरा हाडल्यात. हांव पर्सनली वचूना कोवीड क्रिटिकल वॉर्डान हांव आसतालो डेली आसतालो. उदाहरण जशें इंट्रोडक्शनान मेन्शन केलें की GFAचे तुमी एक्झिक्युटीव मेंबर आसले. सो तुमकां कितें दिसता की गोंयान आमच्या खंय स्पोर्ट्सान आनीक डेव्हलपमेंट जावंक जाय किंवा खंय आमी कमी पडटा. आतांचो आमचो मिनिस्टर आसा आनी CM आतांचो मिनिस्टर आमचो स्पोर्ट्स आसा गोविंद गावडे आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स आनी SAG डायरेक्टर्स एक्झिक्युटीव डायरेक्टर्स हे आसा ते बरें काम कोत्ता. हें केन्ना दिश्टी पडलां आमकां. आतां FIFA वुमन्स अंडर-17 वर्ल्ड कप गोंयांत जालां आनी FIFAच्या ऑफिशियलांनी इन्स्पेक्शन आयिल्लें पयलें तेन्ना सांगलां आमच्या गोंयांत बरो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला आनी तेवूय खुशाल जावन त्यान रिपोर्ट दिल्लो आसा FIFA की गोंयांत बरें सगळे स्टेटीन जे जालां आतां वर्ल्ड कप तितून मदें गोंयचे ग्रावंड्स आनी सगळे फॅसिलिटीज वन ऑफ द बेस्ट म्हणून. सो आमचो मिनिस्टर जायते इम्प्रूव करता आनी हे फुटबॉल आतां हेच्या मुखार बरें इम्प्रूव जावन मुखार वतलें आनी हेरूय स्पोर्ट्स. तुमी दुबय जेन्ना रावताले त्या वेळाचेर तुमी जे तियात्रीस गोंयांतल्यान आसले ते तियात्रीस सुद्दां तुमी थंय म्हणजे तांकां सपोर्ट केलो तांकां थंय व्हेले. चय हांव दुबय आसलो 15 वर्सां आशिल्लो हांव दुबय. हांव तियात्रिस्टांक वतालो हांव म्युजिकल शो करतालो थिंगा आमच्या गोंयच्या मिनिस्टरांकूच वतालो हांव थंय. आनीक मोठें म्हाका सारकें व्हडलें गर्वान सांगपाचें म्हटल्यार हांवें दुबय रावून आमचो म्युजिकल शो आसा म्हणून तुमचो प्रमोद आचार्याक फोन मारलो. दीस इज इन 2015 की म्हाका तुमचो माणका मोतिया होस्ट त्या हितून डिकोस्टाक दुबय व्हरपाक तुमची परवानगी जाय म्हूण. म्हाका प्रमोद सरान फोनाचेर हांवें दुबयसान फोन केलो तेन्ना सांगलें आपूण ते कडेन उलयन तुका सांगता म्हूण. हांवें दुसरे दिसा फोन केलो परत प्रमोद आचार्याक. ताणें म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना तुवें व्हरपाक जाता. सांगपाक म्हाका बरें अभिमान दिसता. ताणें माणका मोतिया होस्ट बाब ते हितून डिकोस्टाक दुबय धाडलो आनी दुबय आमी सुमार 10-12 एपिसोड केले आनी ते तुमचे टीव्हीचेर दाखयल्ले माणका मोतिया दुबय एक्सप्रेस म्हणून. दुबय तुमी रावल्या आनी आतां मूळ तुमी गोंयचे. सो तुमकां दुबय रावपाक आवडटा काय गोंयांत रावपाक आवडटा. आमची गोंयाक आवडटा आनी कितें आमची हें न्ही गोंयची म्हळ्यार आमचे संस्कृताय गोंयां आसा आनी सगळे आमचे माय आवय बापूय सगळे गोंयान आसता. थंय आमी आसता. म्हजी बायल आसली म्हजें बाई थंयच जालां. बट कितें जाता फॅमिली सगळी हिंगा आसता आनी हांव थंय आसता. मोग हिंगा आसता. सो हांगा रावपाक आवडटा. तुमी बरीचशी वर्सां जालीं सोशल वर्कर आसा. सो ती जर्नी तुमची केन्ना आनी कशी स्टार्ट जाली. हांव पयलो गोंयान आसतनाच हांव ग्रामसभाक चड इनवॉल्व आसतालो आनी म्हजो एक फ्रेंड आसा झेवियर फेर्नांडीस म्हणून. तो आतां पंच आसा पयलो सरपंच आशिल्लो. तो म्हाका जायतो हे भाशेन आनी आमचो सोंपलोलो आंतोनी गांवकार एक्स MLA कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तोय आमकां बसोन मिटींग बीन घेतालो. तेजे हांव शिकलो आनी म्हाका दिसलें आमी पॉलिटिक्सान येवपाक जाय कारण गोंयांक उदरगत जातली आनी बींग आय एम ST म्हाका दिसलें आमच्या STच्या लोकांकूय आमी वयर काडपाक जाय. सो हांव तें चिंतून हांव पॉलिटिक्सान इनवॉल्व जालो. हांव इनवॉल्व जालो 1998 सावन पॉलिटिक्सान आसा.
ओके. तियात्र कातार हे तुमचे सदांच तुम्ही म्हणजे तुम्ही तांकां सपोर्ट करता. कोंकणी ह्या विशयी तुमकां खूब मोग आसा. आनी कितें तुमी ह्या फुडें करपाक सोदतात, करपाक चिंततात? आमचे फॅमिलीन म्हणजे आमचे फॅमिली भितर कोंकणी बरोवपी जायते आसा. विन्सी क्वाद्रूस दाळगाल कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आसा आतां, तो आमचे फॅमिलीचोच. सो आमचे फॅमिलींत कोंकणी भास वयर काडपाक आमी आमचे सगळो म्हजो बापूय तियात्रान कांतरां म्हणटालो त्या टायमार. म्हजो बापूय तियात्रान कांतरां म्हणटालो. सो आमकां एक कोंकणी भाशेक सांबाळतले जाल्यार आयज आमचे पाद्री आनी तियात्रीस भाव ही रोमी कोंकणी सांबाळटा. आनी हेर कडेन आमची कोंकणी तितली जायना, इंग्लीश वापरता. सो म्हाका हांव सदांच तियात्रिस्टांक पाद्रींक हांकां म्हजो सदांच हेल्प आसता. हांव तियात्रिस्टांक केन्ना म्हज्या दारान येयले जाल्यार हांव तांकां फुडना पाकळी दिवन तांकां हेल्प करता. कारण ते बरे तोकोस घेवन न्यू भुरगे तियात्र काडटा आनी आमची मायभास वयर दवरता, कोंकणी भास. तुम्ही स्वता आतां बीजेपीन आसून सुद्दां तुमचे सोशल मिडिया जर पळयत जाल्यार तुमी वेगवेगळ्या पॉलिटिकल लिडर म्हणा, गिरीश चोडणकर म्हणा, चर्चिल आलेमांव म्हणा, हेंच्या वांगडा तुमचे रिलेशन खूब बरें आसा. आमी कितें जाता पॉलिटिकली वी आर, हांव बीजेपी सारको आनी हांव बीजेपीक लागून झगडटा. आमची कितें आमची पार्टी एक डेव्हलपमेंट घेवन मुखार वयता आनी सगळ्यांक एकठांय करून फूल कम्युनिटी एकठांय करून मुखार वयता. हांव लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलां कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर हो आतां मोदी जालो तेन्ना सावन आमकां इंडियन्सांक एब्रॉड गेले फॉरेन कंट्रीज आमकां रिस्पेक्ट आसा. आमची पासपोर्ट पयली जाल्यार आमकां आपयन हाडटा एअरपोर्टाचेर वच मुखार. पयलीं कितें आशिल्लें फाटलीं 30 वर्सां पयलीं आमची पासपोर्ट चोयली, हांवें स्वता चोयला. आमची पासपोर्ट सायडी दवरताले, मातशें राव म्हणटाले. दुसरी ब्रिटीश पासपोर्ट हे आसा तांकां पयलीं भितर एंट्री दिताले. सो आमचो हो प्रायम मिनिस्टर जावन आमकां बरें रिस्पेक्ट आसा. इंटरनॅशनल दर्ज्याचेर आमकां चड रिस्पेक्ट आसा. आनी आतां पॉलिटिकली हांव बीजेपी आनी आमचे चर्चिल म्हजो फ्रेंड. सो फ्रेंडशिपीन हांव तें कडेन रिलेशन बरें आसा. गिरीश चोडणकर म्हजो पर्सनल फ्रेंड. हांव ते कडेन एज अ फ्रेंड, जुझे फिलीप ते भाशेन आनीक जायते ते म्हजे पर्सनल फ्रेंड. सो आय हॅव अ गूड रिलेशन वीथ देम एज अ पर्सनल फ्रेंड, नॉट एज अ पॉलिटिकल आय एम वीथ बीजेपी. तुम्ही आता राजकारणान आसात, सो ह्या फुडें तुम्ही आनी कॉन्टेस्ट करतले? पार्टीन तर सांगले आमकां कॉन्टेस्ट, आमकां पार्टी लागतली. हांवें सांगल तेजो व्हॅल्यू ना. आमचे पार्टीन तर सांगले ऑफकोर्स आय वील कॉन्टेस्ट. आनी पार्टीन सांगले आनी दुसरो बरो कोण आसा वी वील गो बाय द पार्टीज ऑर्डर्स आनी तेंचे कितें आसा तेजेर आमी. पण तुम्ही तुमचे सोशल वर्क हे चालूच आसा. हांव पयलीं बसना तेन्ना पासून सोशल वर्क बरें पयलोसान चालू आसा. ओके. आणि तुमचे आता फ्युचर प्लॅन्स तुम्ही कितें आसा तुमचे? फ्युचर प्लॅन म्हणजे आमी आतां एक स्वताचो मॅन्युफॅक्चरींग युनीट राय गांवांत घालपाक सोदता. ती CRS हेजेर गव्हर्मेंट फंड्साचेर न्हू आमकां एक कंपनीक पयशे दिवपाक सोदता. आनी ताजेर आमी एक मॅन्युफॅक्चर युनीट घालून एटलिस्ट 50 लोकांक थंय जॉब क्रिएट करूं सोदता. दीस इज नॉट ऑन गव्हर्मेंट दीस बट ऑन CRS सिस्टम. कोण एक कंपनी पयशे दिता तेजेर आमी एक कंपनी मॅन्युफॅक्चरींग युनीट स्टार्ट करपाक सोदता. तितून एक 50 जाण पूण आमचो रायचो लोक ते हितून म्हणजे कामाक नोकरेक लागून आपल्या आवयक बापायक वायट रस्त्यार आसा ते बरो रस्त्यार येवपाक हें जातलें. म्हणजे ते कामाक लागून तांचो पोटाचें सगळें म्हणजे फॅमिलीक वयर काडपाचें एक हें जातलो, तांकां हें मेवतली ऑपॉर्च्युनिटी. तुम्ही आयच्या काळात पळयता की आमी गोंयान हे ड्रग्स म्हण किंवा आनी कितें ते वाडत चल्ला. ते जर कप डावन करतलो जाल्यार तुमकां कितें दिसता की कशें कितें कमी करूं शकता? हांवें आतां हे दिसान पेपरार येता जायते CM हे वोत घेयतसान जायत जाणां रेट पडटा. जायत तुमी पयलो आसतलो पेपरार जायते येता. सो CM इज वर्कींग हार्ड टू कप डावन म्हणजे फिनीश करपाक सोदता ड्रग्स, सेक्स प्रोसिक्युशन कितें आसा तें सगळें काबार करूंक सोदता. आनी हांव CMाक सल्यूट करता कारण तो बरो काम करता. हे ड्रग्सा हेजेर जायत्यो रेड मारल्यो आसा आनी जायते मसाज सेंटर्स सगळे बंद जायत आसा. आनी म्हाका दिसता विदीन 2-3 years हे सगळें बंद जातलें म्हूण. सर तुम्ही ST BJP मोर्चाचे वायस प्रेसिडेंट आसा. सो कितें प्लॅन आसा तुमकां जे ST कम्युनिटी आमच्या गोंयान आसा, जी बॅकवर्ड क्लासीस आसा तांकां फुडें हाडपा खातीर तुमचे कितें प्लॅन आसा? हांव भरपूर हे ST चळवळींत भरपूर हांव मिसळ आसा. आमी
ST द शेड्यूल्ड ट्रायब्स एक्शन कमिटी म्हणून काडलेली गोंयची, तेतून हांव पयलो स्पोक्स पर्सन आशिल्लो. तेन्ना नातून गांवकार आशिल्लो, बाबूसो गांवकार आनी असो जायते आमचे लिडर्स आशिल्ले ऑल गोवा. सो तितून हांव स्पोक्स पर्सन म्हणून आशिल्लो. मागीर आमी जायते मेळावे घेतले थ्रू आवट गोवा, केपें, काणकोण, सांगे, सावंडे, पिरियोड, फोंडा, मागीर तालिगांव, हे सायडीन कोर्ताली आमी मेळावे, सालसेट, राया, दवर्ली, नावेली हे भाशेन आमी मेळावे घेवन आमची चळवळ मुखार व्हरून ही चळवळ जाल्ली म्हणून आमकां हो आयज STचो दर्जो मेवलो इन 2002. होवूय दर्जो आमकां BJPनूच दिलो. इतलीं वर्सां काँग्रेस आशिल्ले, गोंयान ST म्हूण आसोना. पूण BJP जेन्ना फर्स्ट वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर जालो आनी आमचो सावथ गोवाचो MP रमाकांत आंगले जालो BJPचो, तेन्नाच आमकां हे BJP गावडा, कुणबी, वेलीप हांकां शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हूण इन्क्लूड केले. आनी म्हाका सांगपाक खुशालकाय भोगता, कारण BJPन आमकां ट्रायबलान घालून आमकां हो दर्जो मेळोन आमचे जायते गव्हर्मेंट सर्वंटांक प्रमोशन्सां, ते भायर रिजर्वेशन आसता, पंचायत, ZP, म्युनिसिपालिटी, कॉर्पोरेशन्स हांकां रिजर्वेशन मेळोन आमी जायते जाण आतां STचे आमचे भाव भयण्यो मुखार वचत आसा पॉलिटिकली. आनी हांव गव्हर्मेंटाक एक अपील कोत्ता की आमची असेंब्लीक आमकां रिजर्वेशन ना, ते तुमी मातशे आमचो प्रमोद सावंत आनी हे सगळे आमचे ST लिडर आसा, गोविंद गावडे, स्पीकर आसा रमेश तावडकर, गणेश गांवकार, आमचो आंतोनी वाज आसा, हे सगळे मेळोन आमचो अप्रोच ह्या 5 वर्सां भितर सुटावे कोत्तले म्हूण म्हाका अपेक्षा आसा. आनी हांव मागतां तियांनी हो असेंब्लीक आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें मातशें जाता तितले बेगीन केलें जाल्यार जायते आमचे STचे मनीस असेंब्लीन आसतले, लिडर्स. वुमन एम्पावरमेंटा खातीर तुमी वावुरता आनी हेच्या फुडें सुद्दां तुमचो वुमन एम्पावरमेंटा खातीर कितें कितें प्लॅन आसा? आमी कितें आसता, बायल मोठी घराची घर सांबाळपी उस्तोरी. सो आमी वयताना बायलांक, आमचे मंडलाचे बायलां आसा ते आमचे बरोबर सदांच आसता आनी भोंवता. आनी आमी बायलांक लागून जायती हेल्थ कॅम्प केल्या, ब्रेस्ट कॅन्सर केल्या, मागीर आनीक जायती कॅम्पां म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता हांवें 10-15 पूण कॅम्प केल्या हेल्थाची. तितून मागीर फ्री डायबिटीज, फ्री ECG, मागीर फ्री आय चॅकअप, मागीर जायत्यो अशे कॅम्प केला आनी तितून आमकां बायलांचो प्रतिसाद चड मेवता. सो आमचो फ्युचर असोच आसा की बायलांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी मुखार वचपाक जाय. बायलेन तर इनिशिएटीव घेवन मुखार गेले जाल्यार दादलो मागीर फॉलो करून तो रस्तो दोत्ता आनी बरे मार्गार वचपाक आनी फॅमिल्यो इम्प्रूव जावपाक आनी बरें पडटा. आयज तुमचो जन्मदीस आनी ह्या जन्मदिसा निमतान तुमकां जर युथाक कितें मॅसेज दिवंक जाय जाल्यार तुमी कितें दितले? म्हाजी एक अपील आसा युथाक. आयज यूथ जायते वायट रस्त्यार पावल्ले आसा, कारण तांकां ते म्हणटात ते भाशेन नोकरी ना, गव्हर्मेंटान नोकरी दिवपाक जाय. आमच्या गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर जायत्यो स्किम्स आसा, ते स्किमीचो वापर करचो. तुमकां जाय जाल्यार म्हजे बगलेर येवचें, हांव तुमकां हेल्प करता. जायत्यो स्कीम आसा. तुमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किमाचेर तुमी ओन तुमचें बिझनेस करपाक जाता आनी तुमचो फ्युचर बरो करपाक जाता आनी तुमचे फॅमिली सांगाताक तुमी बरे भाशेन आवय बापायक बरें वयर काडपाक जाता. सो म्हजी अपील युथान वायट रस्तो धरप ना आनी बऱ्या रस्त्यार वचून आवय बापायक बरें नांव वयर काडपाक जाय आवय बापायचें. तुम्ही सर आयज आमच्या स्टुडियोन येयले आणि स्पेशल इंटरव्यू दिलो आणि तुमचे मोलादीक विचार तुम्ही आयज आमकां आमच्या प्रेक्षकांक सांगले, त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार आणि तुमकां परत एक फावट जन्मदिसाची परबी. थँक्यू.